विसवा उपरांत पळया उरिल्ल्यो खबरो। वेलिंग माड्डोळच्या श्री वेताळेश्वर देवस्थानाचो शेनवारा रथोत्सव जालो। महाशिवरात्री जाले उपरांत दुसरे दिसा हो रथोत्सव जाता। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांगासर आमी वर्सभर श्री वेताळेश्वर देवस्थानाचे वर्सभर आमचे हांगासर कार्यक्रम आसतात। आणि काल हांगासर शिवरात्रीचो महाशिवरात्रीच्या निमतान हांगासर मोठो उत्सव आशिल्लो। लघुरुद्र हांगासर आमी देवाक केलो आनी मागीर सांजवेळार हांगासर एक भक्तिधारा हो संगीताचो कार्यक्रम केलो। आनी ताच्या उपरांत हांगासर फांतोडेचेर पयलीं हो रथ जातालो महाशिवरात्र जावन, पूण आतां मातसो लेट जाता। हो रथ शिवरात्रेच्या निमतान आमच्या हांगासर जातात। सगळे गांवचे लोक हांगासर हो रथ नाचोवपाक येतात। ह्या रथाच्यो घोडयो आमी कुणे साकून हाडटात। हप्तागीर रथाच्यो घोडयो ते आदले दीस तुका आमचे जे च्यारी जे आसात ते ताका मारतात घोडयो आनी रथ सजयतात। आणि सकाळचो 9:30 सुमार आमी हो रथ भायर काडटात। सबंद देवळाच्या प्राकारांत हो भोंवतात। तशें आमचे हांगासर सातेरी देवी आसात ताजें दर्शनूय घेवन येतात। आणि उमेदीन आमचे सगळे भुरगे तशेंच सगळे गांवचे लोक हो रथ नाचयतात आनी मोठो उत्सव आमी हांगासर साजरो करतात।